सोकाय पयलो देवाक तूं कोर रोजा माग देवा लागीं आयचो दीस तुजो बरो जावंक पासा पेपर वाच आनी चाव पिये सुशेगाद बसोन मेजार चाव पितूच आमी दादोशी जाता पूण चाव शिजोंक जाय तुज्या एक चिंतल्या बारकायेन पयल्या सोगलें उजो कोत्ता लोकोण ओ भांगार पडोवंक जाय जाल्यार उज्याची गरज पडटा मातयेची पासून आयदनां करून उजार घालून गोडटा उज्याचेर वस्तू करून संवसारान जायतोच लोक पोटभरता वसलो आनी कांय ना सोगोट उज्याक पिता गाराक उजो लागोत जाल्यार सोगलें लासोन काबार जाता जोडलोली जोड तुजी वर्सांची उज्यांत लासोन वेता उजो मनशाच्या जिवितान आमकां सूख आनी दूख दिता नासतना कांय जावचें ना चड गरजेचो उजो उज्याचेर धरून जेवण रांदता तें सोगलें ताचेर शिजो सांगोंक जावचें ना उजो केन्ना घात घेत तुजो ओ मोजो देखून सोद रायेन रावात उज्याक त्या कोणेच पातयेन येजो वसलो भिरांकूड कितेंच आसचें ना संवसारान गॅसीचे सिलिंडर उजो पेटोवन फुटोन मेलेत कितले जाण उज्या कोडीच कोणेच घेवचें न्हय मुख्या उगडास दवर मोनान उज्याच्या चोपक्याक सांपडशीत तर काबार एकाच मिनूतान बॉम्ब घालून म्हणटात ते आख्खो संवसार म्हजो सायंटिस्ट देवाक केरकुन्नान सांगतात हुशार आपलो बेजो देवाचो हुकूम नासतना संवसारान कांयच जायनेजो मोठ्या पातक्या मनशाक देवान दवरला इफेरनाचो उजो बरें तोल्याक सोर वायट मनशाक इफेर